बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सतमानता देवा सोरपुत्रीदार बापा स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता परमेश्वराच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावरवी गोरवी समावलो अकवार मारियेतान जन्मलो पावस पिलाताका ताणी कोस सोसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आणि ताका निपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चढलो सोर पुर्विदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुयेंतान जिव्या आणि मेल्यांची मनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकहार पातकांचे मोक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां तांडण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमचे बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आनी जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बगोस मिनीन जेजू
Santanton, otsorianzo ani milagrinzo. Kakutkor patkambukos minin Jesu. 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 Muima Bapa kani Puta kani पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. Santanton, otsorianzo milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. बाप्पा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आणि आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आणि आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांतांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सांतांतोनीची लादीन. सोम्या काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता. काकूत आमची कोर. सोम्या काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता. आयक आमकां. जेजू क्रिस्ता. दयन आयक आमकां. देवा बापा स्वर्गीच्या. काकूत आमची कोर. देवा पुत्रा संवसाराच्या सर्वंडरा. काकूत आमची कोर. देवा स्प्री सांता. काकूत आमची कोर. पवित्र नदीच्या एकल्याच देवा. काकूत आमची कोर. सांता मोरये सोयंबाच्या पातका विणे गोड सांभाळले. माग आमचे पासून. सांतांतोन लिस्बुआच्या. माग आमचे पासून. सांतांतोन सेरेफिनीच्या उर्दीच्या ओनोदा. माग आमचे पासून. सांतांतोन तेस्तमानाच्या आर्का. माग आमचे पासून. सांतांतोन सोर्गींच्या जाणवाईच्या भक्तिस्ताना. माग आमचे पासून. सांतांतोन पिराजिताच्या विस्मिता. माग आमचे पासून. सांतांतोन खालत्यापणाच्या आसऱ्या. माग आमचे पासून. सांतांतोन निटी पाटी वेतेल्या. माग आमचे पासून. सांतांतोन अंगुस्कारांचेर जोईत वतल्या. माग आमचे पासून. सांतांतोन कुर्साक लबदलल्या इश्टा. माग आमचे पासून. सांतांतोन वांजेलाच्या जळट्या आपोसला. माग आमचे पासून. सांतांतोन ऑन बावार्थ्यांच्या तरतऱ्या. माग आमचे पासून. सांतांतोन देवचाराच्या कापेऱ्या. माग आमचे पासून. सांतांतोन सोपुन्नाईच्या प्रतिमाना. माग आमचे पासून. सांतांतोन खोशेन मार्तिरा. माग आमचे पासून. सांतांतोन पातक्यांच्या उजवाडा. माग आमचे पासून. सांतांतोन विस्मिताच्या भुजवंडारा. माग आमचे पासून. सांतांतोन नेणटेपणाच्या राखणारा. माग आमचे पासून. सांतांतोन जो उलोवणी दिताय मोन्यांक. माग आमचे पासून. सांतांतोन जो दुसरी दिताय कान बेऱ्यांक. माग आमचे पासून. सांतांतोन
जो भायर घालताय देवचाराक माग आमचे पासून सातांतून जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय माग आमचे पासून सातांतून जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय माग आमचे पासून सातांतून जो मेलेल्यांक जिवोवन कोत्ताय माग आमचे पासून सातांतून जो आणल्यांक दोळे दिताय माग आमचे पासून सातांतून जो तोट्यांक चलयताय माग आमचे पासून सातांतून जो सांडलेल्यो वस्तू मेळयताय माग आमचे पासून सातांतून जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासून सातांतून जो निती पासून झुजतेल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासून सातांतून जो देवचाराचे खोटेपण बसमिताय माग आमचे पासून सातांतून गुन्यांवाक कास लायतेल्या माग आमचे पासून सातांतून नीज देखी नेंटुआईच्या माग आमचे पासून सातांतून सुर्गीचे निर्मळायेच्या फुला माग आमचे पासून सातांतून मोगाच्या आगच्या माग आमचे पासून सातांतून पलकेपणाची बेपरवा कोत्तल्या माग आमचे पासून दुस्मानाच्या फासांतली निवार आमकां सातांतून विजा आनी वादळांतली निवार आमकां सातांतून सगल्या पातकांतली निवार आमकां सातांतून सगल्या आमच्या जिविताच्या काळात निवार आमकां सातांतून तुझे मजोती वरवीं आदार आमकां दी सातांतून देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय बोगोस आमकां सुम्या देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय आयक आमकां सुम्या देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय काकूत आमची कोर सातांतून जो मेलेल्यांक जिवोवन कोत्ताय विनोद कोर सगल्या मन्नाचे तोणीर पावलेल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेल्ल्या पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थंड्यांक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेन ती बरे देवाचे माई बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल सातांतून पुरो जाय नासलेल्या वांजेलाच्या आपोसला निवार आमकां देवाच्या दुस्मानाच्या खोटेपणांतली आनी विनोद कोर आमच्या पाप सायबा आनी पवित्र इगोचे पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेन ती बरे देवाचे माई आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सातांतून पदवेदारा इश्टा जेजूच्या काळजाच्या निवार आमकां दगदग्यांतली जे आमच्या पातकां वरवीं आमचेर येवंक आसात आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेन ती बरे देवाचे माई आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाल आमेन. सातांतून जो भायर घालताय देवचाराक दी आमकां आदार जोयत व्हरूंक तांच्या फासकांचेर आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेन ती बरे देवाचे माई आमा बाप्या बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदांकाल आमेन. सातांतून सोर्गींचे निर्मळायेच्या फुला नितळ आमकां कोर ओतम्याच्या कोतांतली आनी निवार आमची कूड सगल्या पेरीगांतली आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां तांडण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू मागीर मुरे देवाचे माई अम्मा बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन सात आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय आमचे बोलिकेंतली आमकां बरी कोर आनी भलायकेन आमकां दवर आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांडण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू मागीर ती मुरे देवाचे माई अम्मा बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन सात आंतोन जो चलयताय वाटसुऱ्यांक बंदाराक पावय दर्याच्या उदकावेल्यान चलतेल्यांक वो इबाड जावचे पेरिगांत आसलेल्यांक आनी थोंडाय उच्चांबळायेन चाळवलोली लारां जी उच्चांबळयतात आमचो आत्मो आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांडण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू मागीर ती मुरे देवाचे माई अम्मा बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन सात आंतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांडण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू मागीर ती मुरे देवाचे माई अम्मा बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांकाळ आमेन सात आंतोन जो भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दिताय आपल्या सांद्यांची बोगणी सांबाळून दवर आमच्या कुडीच्या विशोव्यांच्या आनी ओतम्याच्या गुणांची संपूर्ण बोगणी आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांडण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू मागीर ती मुरे देवाचे माई अम्मा बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदांकाळ आमेन सात आंतोन जो मेळयताय सांडलेल्यो वस्तू निर्मी आमकां मेळूंक कितेंच आमी ओगडायलां तें संवसारांतलें आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतले आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांडण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत येसू मागीर ती मुरे देवाचे माई अम्मा बापया खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदांकाळ आमेन सात आंतोन मुरयेच्या आदाराकाल आसलेल्या पेल्यान काड आमचे कुडीचे आनी ओतम्याचे पेरीक आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांडण्याक पडूं दिवं नाका
वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझ्या तायसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू. भगेती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी अंतसो सदाकाळ आमेन. सातांतोन जो पावताय सगल्या दुबळ्यांक पाव आमकां आमच्या गरजांनी पोड आणि माणसुगेचो एपार दी तांची गरज तांकां. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षी. आनी आमकां तांडण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी अंतसो सदाकाळ आमेन. सातांतोन लिस्बुआ शारांत जल्मलोल्या आमी जे उपकार आठोवन परगोट्टाव अजापांची पदवी आनी आर्गां तुका दिता तुज्या उपकारा पासून. मागता तुजे ताय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षी. आनी आमकां तांडण्याक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भगेती मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदाकाळ आमेन. मागणे नमान तुका सातांतोन तू वर्तताय फूल निर्मळायेचे आनी ओनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानता जाणटीकायेच्या आनी देव मोगाच्या गोडव्या आनी खुशाल बरी साता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवून भोव खालतेपण आनी मिलाग्री कोच्चे देणे व्हडा बोरमाशा आनी खालतेपणांत हांव तुजे लागीं मागता. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातका पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजे गोडचे पासत माग. मागता त्या मोगापासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलो इतले पावटी तो तुझ्या हातार खेळता आसतना एकोणती सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती हे देण्यांची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया A24 पेज नंबर 12. A24 पेज नंबर 12. संकोष्टानी सोता तुका हुस्क्या भोवतीत सोता तुका खुशालपणांत सोदता तुका सगळेच कडेन सोदता तुका सुसापातोडू देताना काळजांतले हे उल्का सोडटा आयच्या दिसाचे सबुसो तुका दोनयाते भेटयता संकोष्टानी सोदता तुका हुस्क्या भोवतीन सोदता तुका खुशालपणांत सोदता तुका सगळेच कडेन सोदता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार सगळ्यांक आयच्या नव्या दिसाक. आनीक आयज नवें त्रेसेन आमी बागेवन सांत आंतोनीचें करता आसतना केरीत भाशेन सगळे जे कोण त्रासांत आसात, कश्टवतात, सगळे भाशेचे पिडेंत आसात, एक मिलाग्र सोदतात, तांचे पासत आमी मागुया.
आयची मिसाची भेट वेलरी आफोन्सो हाच्या इंतेसावान देवाक दिन वाचून आनी बरे भलायकी पासत आमी भेटयता. आयज ऑल्गा डायस आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताचेय पासत मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन जेन्ना आमच्यो कोविड-19 केसीस चडत आसात आमच्या भारतांत तशेंच आमच्या गोंयांत, आमच्या एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळटल्यांक खेरीत बूद मागुया. तांणी देवाच्या आदारान बरे ते निर्णय घेवंक आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत मागुया. आमचो सरकार आसा ताचे पासत मागुया तांकां बरी बूद देवान दिवंक, बरे ते निर्णय घेवंक आनी आपणाचो फायदो आनी आपणाच्याच मनशांचो फायदो कुशीन दवरून लोकांचें बरेपण पयले वयले सुवातेर दवरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुभागीपण भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक देवान दवरलेलें आसा. आनी सुभागी कोण? वेगवेगळे तरेचे आयज सुभागी कोण कोण ते जेजू आमकां सांगता. आनी भाग्यां आमच्या दोळ्या मुखार आयज दवरता आसतना आमकां जण एकल्याक हें सुभागीपण जोडूंक आनी सर्गीचे राजाचे आमी वांटेली जावंक कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी हें सुभागीपण ह्या संवसारी आशे वरवीं वा ह्या संवसारी वाटां वरवीं चुकयलां. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गिलीत प्रांतांत तिबीर गांवांत तिबिरीच्या एलिजान आबाक म्हटलें, हांव सेवा कोत्तां त्या इस्रायेला जिव्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवान म्हजे हुकुमांक भायर दवर. ना म्हूण पावस ह्या वर्सांनी पडचो ना. आनीक सर्वेस्पराचें उतर ताज्या कानार सादलें, हांगासरलो भायर सर आनी उदेंती वाटेक वच आनीक जॉर्दन नदीन उदेंतीक वाटेन आसा ते केरीर व्हाळान लिपून राव. त्या व्हाळाचें उदक पिये आनी तुका जेवण हाडूंक कावड्याक हांवें हुकूम घाला. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें ताणें केलें. जॉर्दन नदीन उदेंतीक वाटेन आसा त्या खेरीत वाटेन तो रावलो. कावड्यान ताका सकाळच्या आदेसा उंडो आनी सांजे मांस हाडलें आनी व्हाळाच्या उदकान तो लिपून तान बागयतालो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान रुसला स्वर्ग आनी संवसार, ताजे तांय येता म्हाका आदार. परतून म्हणुया.
सर्वेस्परान रुसला स्वर्ग आनी संवसार ताजे तांय येता म्हाका आदार पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता तुंय तान म्हाका आदार मेळटलो सर्वेस्परान रुसला स्वर्ग आनी संवसार ताजे तांय येता म्हाका आदार आमचो जबाब सर्वेस्परान रुसला स्वर्ग आनी संवसार ताजे तांय येता म्हाका आदार तो तुजे पांये आड्डूंक निसरूंक दिना जावं तुजो राखणो तो कोदींच न्हिदचो ना इस्रायलाक राखण्याक न्हीद ना झेम ना जबाब सर्वेस्परान रुसला स्वर्ग आनी संवसार ताजे तांय येता म्हाका आदार सर्वेस्पर तुका राखता तुजेर आपली सावळी घालता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना जबाब सर्वेस्परान स्वर्ग आनी संवसार ताजे तांय येता म्हाका आदार सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पर तुका राखून दवरतलो तुज्या जिविताचो राखणो तो खंय वच आनी परतून ये आतां आनी सदां तुका राखतलो जबाब सर्वेस्परान संवसार दसला ताजे तांय येता म्हाका आदार उद्गाराक उबी रावया खुशाल आनी संतोश बरी जायात स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या लोकाच्यो उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशीं आयले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो खुशे मनान गरीब ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज रुदोन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो दयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो काळजान नितोळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली सवस्त्राय करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश बरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणे तुका क्रिस्ता प्रिय भाव भयणीनो आयच्यान आमी पयल्या वाचपान राजांच्या पुस्तकांतलें वाचप सुरू केलां एलिजा प्रवादी आनी ताचे सगळें आयज कितें घडलें तें आमी आयकत जाल्यार आमकांय बरें दिसतलें तेंच समज आमचें सगळें घडलेलें एलिजाक कितें घडलें एलिजाक देवान
तो व्हाळ आसा थंयसर वचपाक लायले. जेवण सोदूंक वचपाक नाका, बाजारांत घेवपाक वचपाक नाका, कावळे घेवन येताले जेवण. सकाळचो उंडो, सांजचे मांस, काय बरें. हेच भाशेन जरी तर आमकां हाडून दिल्लें कावळ्यांनी ह्या दिसांनी बो करून बाजारांत वचपाक भिरांत दिसता. लॉकडावन मागतात थोडे जाण बिझनस चलयतात. असल्या वेळार जरी तर कावळ्यांक देवान सांगलेलें आमकांय सगल्यांक व्हरोन दी म्हूण जाल्यार काय बरें जावपाचें न्हू. पूण आयज देव आमकां ते भाशेन दिना. कालच्या दिसाक आमी भोव पवित्र त्रित्वेची परब मनयल्या आनी आमी म्हणलां देव बाप रोचणार आनी पोसणार. इज अ क्रिएटर अँड प्रोवायडर. आयच्या ह्या वाचपान आमकां खेरीत भाशेन दिसून येता देव कशे भाशेन प्रोवायडर जाता, पोसपी जाता. आयज आमकां देव पोसता काय देवान आमकां सांडल्यान आयज देवाक आमचें पडलेलें आसा काय देव आमकां खास लावन काबार करूंक सोदता भाव भयणीनो, ह्या प्रश्नांक जरी तर आमी जाबाब दितले जाल्यार हें समजूंक गरज देव बदलना, बदलता ती आमी मनशां. जाल्यार देव जरी तर बदलना जाल्यार देव आयजूय आमकां तेच भाशेन पसण दिता. पूण आमी बदल्ल्यांत एलिजाच्या काळार आसले तशें आमी आयज नात. म्हणटच दिवपाची पद्दत घडये देवान मातशें बदलल्या. पूण देव आजुनूय आमचो मोग करता. देवाक आमचें पडलेलें आसा आनी आमकां सगल्यांक जिवीत मेळचें, आमकां सगल्या वायटांतलीं कुशीन दवरचीं, आमकां सगल्यांक काळजान नितळ निर्मळ करचीं, आमकां एकामेका सवें दया करपाची मनशां करचीं, आमकां जोगणी केस्तांवां चलता थंयसर शांती हाडपाची मनशां करचीं. आमकां जेन्ना दुमाळो पडटात तेन्ना आमी मजबूत रावन देवाचेर विस्वास थीर दवरपाची मनशां आमी जावचीं. आमकां हेच भाग देव आजून पासून फावो करता. जाल्यार आतां पावस सुरू जाल्लो आसा. आयज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनयतात. कोविड-19 पॅन्डेमीक जेन्ना आयला तेन्ना जायत्यो वस्तू बंद पडलेल्यान आमच्या जेवणाची जी सुरक्षा आसा, फूड सेक्युरिटी आसा, ती मातशें हाल्लेली आसा. ताचेर प्रश्न पडलेले आसात. आनीक थोड्या म्हयन्यांनी आमचें कितें जावपाचें आसा, खंय तावन जेवण येतलें, कशें येतलें. आमकां आतां बॉर्डर्स बंद करूंक पडटात परतून. आमच्या गोंयांत आतां 300हून वयर केसीस जाल्ल्यो आसात. सुरवातेक घडये आमच्या सरकारान म्हणलें लॉकडावन नाका, आसा तशें चलूं दी. जाल्यार थोड्या जाणांनी म्हणलें नाका म्हणटा ते आमच्या चीफ मिनिस्टराक ताचे आपले पर्सनल इंट्रस्ट आसा देखून वास्को लॉकडावन करूंक ना. कारण कितेंय आसूं, एक दीस लॉकडावन आतां परतून पडटलें कित्याक केसीस वाडत आसात. गोंयची बॉर्डर परतून बंद करची पडटली अशें आमकां दिसता. जाल्यार असल्या वेळार भाजी खंय तावन येतली, जेवण खंय तावन जेवतले हांव, हें जरी तर आमी चिंतता जाल्यार आयज देव आमकां जरी तर पाठयता आनी देव आमकां जरी तर पोसता जाल्यार आमचेच वरवीं कोत्तलो. आमचे लागीं आमची शेतां भाटां आसात. पावस सुरू जाला आनी आमची शेतां भाटां आमी कितलीं वर्सां रोयनासतना पासून दवरलेलीं आसात, बेश्टी सोडलेलीं आसात. थोड्यांनी आपल्या शेतांनी बिल्डिंगां बांदलीं पयशे सुबेज मेळटा म्हूण. आतां पयशे खावपाक जायना, खातलो जाल्यार ते जमनींतूच वचून परतून खावपाक जाय. म्हणटच देवाचेर जरी तर आमी धरून रावता आनी देव आमकां दिता त्यो वाटो आपणायता जाल्यारूच आमी सुभागी. आयची भाग्यां जेजून आमच्या मुखार दवरल्यांत हीच ती भाग्यां. जो कोण देवाचेर पात येवन रावता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तो सुभागी. बेश्टेच सुभागी जावपाक जायना. आमी रडटा आनी आमी त्रासान पडल्या म्हूण बेश्टेच सुभागी जायनात. जाल्यार देवाचेर जरी तर पात येवन आमी आसा आनी असल्या परिस्थितीन वेगवेगळे तरेच्यो परिस्थित्यो ज्यो आमचेर आयिल्ल्यो आसात तातूंत देवाचेर विस्वास दवरून देव आमकां सांगता ते भाशेन आमी करूंक तयार आसा जाल्यार आमी सुभागी. तर आयच्या दिसा खेरीत भाशेन जेन्ना फूड सेफ्टी डे संवसार मनयता तेन्ना आमच्या जेवणा खाणाच्यो वस्तू आमीच तयार करतले म्हूण आनीक एक फावटी निचेव करुया. आमचे हे हात आमी मातयेन घालतले, आमचे हात मातयेन घालून आमी थंयसर रोयतले, थंयसर उत्पन्न करतले आनी आमचें उदारपसण आमीच करून घेतले देवाच्या आदारान. हो आयज आमी जण एकलीं आमी निचेव करुया.
आनी इल्लो इल्लो आमचो जागो आसा तो आमी उत्पन्न करूंक वापरुया. आनी अशें करता आसतना एकामेका सोवे ही सगळीं बरेपणां सुबागीपणांची दाखोवंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. भेटोने वेळार गीत घेवया C24 पेज नंबर 38. C24 पेज नंबर 38. मातयेचे भांगर करून शोकताय तूं एका सुत्रान माती दूर आमचे जिवे भांगर कर पवित्रात्म्या दोया बापा भक्तीपणा किरकोळक्या जिविताचे तुका मुक्ताव आमचे वरदान तुका मुक्ताव आमचे वरदान दोया बापा भक्तीपणा किरकोळक्या जिविताचे तुका मुक्ताव आमचे वरदान तुका मुक्ताव आमचे वरदान तुझा podziwo Jezu o modlitwa amci ci podlunata Jezu cię widzę म्हज्या भावा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वोपतांव त्या बलिदानांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय पाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता. तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच गीत तुका सय सय सर्वेस्वराचें नामी येता ताका सय उंच गीत तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो उगूट पोरगोठुया सोमिया जेसू आमी ओंडो खाता आनी एकादशींतले पियेता तितले पावली तूं वैभवान येसू आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन आंतोनी बरोबर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सांतांतून मिलाग्रींचो कुंवर आनी जे कोण बोडलिकेक सांपडलेले आसात, जे कोण त्रासान पडलेले आसात, जे कोण गरजेक सांपडल्यात तांचे सवें तो खेरीत भाशेन आपुरबाय दाखयता आनी मागता. ताच्याय जिवितान ताका भूक लागल्या, मरणाच्या वेळार पासून ताका भुकेची पर्वा करची पडल्या. तशेंच देंवचाराचोय बीन एटॅक वेगवेगळ्या ताळण्यांनी ताचेर जाल्लो आसा आनी आमकां तो समजता. तर ताकाच फुडें घालून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सगळीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर जट्टी आनी कास्त हाडिना आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पुतळेच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणें.
मोगाळाची येसू मोगालाची येसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सत मानता सगळ्या वस्तूंवन सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता मोग करता आनी हांव तुका हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेतां आशेतां हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका आनी वेंगयतां आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून कितीच वेगळो कितीच वेगळो जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका दिवं नाका आमेन आमेन कुमन्या वेळार गीत घेवया D24 पेज नंबर 60 D24 पेज नंबर 60 Cáliz mocie tu kontrekta, Jezu kalzan mocia, aż tu kaszy ugrauta, bagoja siatarka mocia, Cáliz mocie tu kontrekta, Jezu kalzan mocia, aż tu kaszy ugrauta, bagoja siatarka mocia. Od momo sotu taneta, Jezu odmian mocia, dziwak mocia butan lata, Jezu dziwan mocia, od momo sotu taneta, Jezu odmian mocia, dziwak mocia butan lata, Jezu dziwan mocia. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडगुंडार, म्हजो देवूच. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण, आमच्या पिडांक ओकोत, ताचे वरवीं सर्व पातकांतलीं आमकां सडय आनी तुजे कुशे पोरमणे चलूंक आमकां घटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पावस आसा आनी तुमी तुमची शेतां घडये वसूंक सुरू केल्यात. थोड्यांची आजून तशींच आसात आनी थोड्यां कडेन प्रश्न पडलेले आसात कशे भाशेन करपाचें, कितें करपाचें. ज्या कोणाची शेतां आसात फुडें सरचें. कितें भाशेन आमच्या चिखालीच्या गांवांत जीं शेतां आसात तीं बाराबोर आमी रोवपाक वो एक कम्युनिटी करपाक शेतकारांची बाराबर येवन आमी हे प्रयत्न चालू दवरलेले आसात. जे कोणा लागीं आसात शेतां आनीक रोवपाक सोदतात जाल्यार तुमी आमचे लागीं संपर्क सादूं येता. फुडें कितें करचें हाची म्हायती आमी त्या उपरांत दितले. खेरीत भाशेन तरणाट्यांक उलो मारता, तुमच्या घरांनी तुमच्या घरचीं शेतां जीं आसात तातूंत भितर देवया आनी तीं आमी रोवून आमचीच फूड सेक्युरिटी एके भाशेन मजबूत करूया. आमचे मागणे आयज आमी उबारता आसतना खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक आमच्या सगळ्या मोरमुगांवच्या तालुक्यांत आसलेल्यांक चतूर रावंक देवाचो आदार मागुया. सगळ्या चिखलेकारांक चतूर रावपाक आमी आदार मागुया. आमचे वास्को मांगोर हिल हांगासर खेरीत भाशेन तांकां खेरीत करपा मागुया. ह्या कोविड-19 पॉझिटीव जाल्ले आसात तांचेर तांणी झुजूंक आनीक एक पावटी उगडास करून जे कोण बिमार जाल्ले आसात तांचेर न्हू पूण जी बिमारी आसा ताचेर आमचें झूज
म्हणटोच जे कोण हे पिडेक सांपडल्या तांचे सगळे खेरीत माये मोग दाखोवया, तांचे पासत मागुया आनीक जे उपाय आमच्यान घेवंक जातात ते घेवया. आनी बऱ्यांतलो बरो उपाय म्हणल्यार आनीक इन्फेक्शन जावप ना. तूं इन्फेक्ट जायनाका हो बऱ्यांतलो बरो उपाय. आनी इन्फेक्ट जायना जावपाक जितलेय उपाय आमकां दाखयल्ले आसात, दिल्ले आसात, ते बरे भाशेन पाडुया. सर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूं आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया U25 पेज नंबर 243 U25. सातातोनी भोगता फिरग्याचे कुडीच्या तुझ्या गोंतार खेळटा. बालूक जेजू आसा तुझ्या गोंतार खेळटा. बालूक जेजू आसा बालूक जेजू खेळटा म्हणून nossa Senhora de mim, oração medar curi, bota sana curi, oração medar curi, bota मोगाच्या याज्ञिक भावांनो आनी म्हज्या लौकीक भाव भयणांनो, कोविड-19 ह्या पिडेक लागून आमच्या गोंयांत जालेली परिस्थिती आमी बारीकसाणेन नियाळल्या आनी ताचो ताव घेवन आमी येवजिलां की जुनाचे 8 वेर आमी आमच्यो इगोर्ज्यो लोकांक धर्मीक रिती करूंक उगडच्यो नात. त्यो सद्याक बंदूच आसतल्यो. फुडली परिस्थिती पळोवन सरकाराच्या कायद्यांचेरूय नदर मारून आनी बारीकसाणेन नियाळ करून देवाच्या आदारान कितें करचें तें आमी तुमकां उपरांत कळीत करतले. देव बरें करूं. फादर बॅरी कार्डोजो, डायरेक्टर, डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया, आर्चबिशप्स हाऊस, पणजी, गोवा.